देव बरो दीस दिवंक तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. माकाचो 28 वोड 28 ते 31. पेद्रोन तोंड घालून अशें जेसूक म्हटलें, पळय, आमी सगळे सांडून तुजो पाटलाव केलो. जेजून जबाब दिलो, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, कोणूय म्हजे पासत आनी शुभ वर्तमाना पासत घरदार, भाव भयणी, आवय बापूय, भुरगीं बाळां व शेतां भाटां सांडीत जाल्यार आतांच ह्याच काळान दुमाळ्या बरोबर तो घरां दारां, भाव भयणी, आवय बापूय, भुरगीं बाळां आनी शेतां भाटां एकाक 100 घेतलो आनी येता त्या काळान सासणाचें जिवीत जोडटलो. पयलीं आसा ती सोबार झाडां निमाणी जातलीं आनी निमाणी आसा ती पयलीं जातलीं. सर्विस्पराचें उतर. सर्विस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. आज भाग्यवंत फिलिप नेरीची परब. फिलिप नेरी इटालियांत जून 21, 1515 वर्सा जल्मलो. 1595 वर्सा स्वर्गवासी जालो. ताणें पाद्रींची आनी ब्रदरांची ऑरातोरियान संस्था घडली. फिलिप नेरीन लोकांचो भोव परमस केलो. ताका दुबळ्यांचो जायतो मोग आसलो. दुबळ्यांक वयर काडूंक तो भारी वावुरलो. अजाप म्हणल्यार तो शाकाहारी वेजिटेरियन आसलो. तो सदांच खुशालकायेन जियेलो. उलोवपांत बी विनोदी ह्युमरस आसलो. तो पोदेऱ्यांचो आस्कारी. ताची व्हडली मिलाक म्हणटा ती ताणें एका 14 वर्साच्या मेल्ल्या भुरग्याक जिवो केलो. हें सगळें घडलें कित्याक तो बापाक चिटकून आसलो. आमच्याय जिवितांत विस्मितां घडटलीं आमी बापाशी एकवटान रावत जाल्यार. आमेन.